म्हाका दिसता ऑलरेडी एक धवळे आनी एक ओपान हो गेस्ट हाऊस आसा. इतले पयशे मोडप ते कोणा खातीर मोडप जेन्ना हांगा आमकां जी गरजेची फॅसिलिटीज आसा त्यो ना. हांवें परत सांगिल्लें आनी आज हांव परत सांगता आनी आतां गव्हर्मेंटाक एक शिटकावणी दिता की हे येता त्या डिसेंबर पर्यंत जर आमचें आयडी हॉस्पिटल फूल फ्लॅज चलचें ना जाल्यार आमी कसलेच प्रकल्प चालू करपाक दिवचे ना. कित्याक हे पयशे मोडप हे कोणाक खूश करपाक मोडप हे कित्याक मोडप हे म्हाका खबर ना. म्हाका अजुनूय म्हज्या चीफ मिनिस्टराचेर पूर्ण विश्वास आसा की बाबा थंय गव्हर्मेंट ऑफिसीस करप आसल्यार गेस्ट हाऊस नाका. धोळे आसा ओपा आसा ते बरी गव्हर्मेंट ऑफिसीस करा सो ट्राफीक कंजेशन कमी जावंक शकता. पण असली गजाली एक वायट एलिफंट ह्यो गजाली घडच्यो न्हय. दुसरी गजाल जी आसा ती साखर कारखान्याचेर शुगर 100 कोटीचो कितें ते प्रोजेक्ट घालूंक शकता. आसा त्या फार्मर्सांक पयशे दिया. मनोहर भाईन जेन्ना आशिल्ले ताणें सांगिल्लें की हांगा थोडी मशिनां घाल्यार हो प्रोजेक्ट बऱ्या तरेन चलूंक शकता. आमी फार्मर्सांक दादागिरी करून तांकां त्रासान घालून जर शुगर केन कंपनी म्हणून हांगा ओपन करपाक गेले जाल्यार हांगा फार्मर धंदो काबार जातलो. नितीनजी गडकरीन म्हणिल्लें की वी कॅन यूज अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम शुगर केन प्रोडक्शन वेन वी प्रोड्यूस शुगर. एक तरेचे बायोगॅसाचे एग्जाम्पल दिल्ले, इथनॉलाचे दिल्ले, आल्कोहॉलाचे दिल्ले. सो म्हाका दिसता ह्यो खंयच्योच गजाली मनोहर भाईन सांगिल्ल्यो गजाली म्हाका दिसता आमचे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर श्री गोविंद गावडे घेना.